मिसाची सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. ए सो देव आमचो बाप, पान 3, A6 पेज 3. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तुगी आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तुगी एक. ताचें नांव प्रार्थीता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तुगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तुगी आमी सगळीं एक. बापाचे आनी पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनीक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याचो बी आसूं. आपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आपले येवजणेन आनी हिकमतीन आख्खो संवसार रचलेल्या देवान खेरीत आपुरबायेन मनशाक रचलो. आनीक ही प्रितूम नेटूंक कुडीच्या दादोसपणाचेर थारावन न्हय, पूण मनीसपणाचें बरेंपण पळोवन सोयबा पोरमोणें कुटूंब येवजण निर्माण केली. आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार संबरमतना आमच्या दोन प्रांतांत सोयबा पोरमोणें कुटूंब येवजण प्रोत्साराचो आयतार आमी संबरमतांव. हे संबरमणेचो विशय म्हजें सवें रिगून रावात, सुर्या वरवीं पोलसोलून कुटूंब बांदात. तर आमच्या कुटुंबांत घोव बायलेन ही येवजण जबाबदारेन आनी मोगान एकामेका सवें वेव्हारांत करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान कृपा आनी जाणवाय तांकां मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, हीच कल्पना आमच्या मनान दवरून हे पवित्र गूट फावो ते परी समारंभूंक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनाचे चिंतून थोडा विचार, वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासपाक घेवन सदांच नाकारवाणी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Somia Kaputko Somia Kaputko. Moi mandeva hakutsurki Ani Shanti Borea Monacha Muncha Sansari Sorvesvara Deva Sorgi Jaraya Sorbogle Deva Baba Amituka Baganga Ami tuci suti kortau, ami tu namaskar kortau, ami tu moi maditau, tu jato moi bola paso, ami tu dilmasau. Somia Etia Solikuta Gesù Cristo Somia Deva Deva Cicili Apacha Tidak meminta sangati Deva Bapa Cemoime Jesus Cristo Eklos tu pomi Eklos tu somi Eklos tu boto प्रार्थूया. ह्या आयचे मिसाचें तेंस हांव भेटयता डेलिया डायस आनी फामील. तेच परी वाडदिसा समयार मागूंक लायतात. पयलो वाडदीस जेरल डिकोस्टा, रिचर्ड जॉन फेर्नांडीस, रेमी कोयेलो, विन्सलेट फेर्नांडीस आनी फादर मिल्टन रॉड्रिगीज. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागतले. Magdalena Fernandez, Carmelina Rodriguez, Egidio de Almeida, Celina de Almeida, Januario Pichit, Antoneta Rodriguez, Matthias Menezes, Remigio Fernandez, John Fernandez आनी Caetano Fernandez. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आमचे मदें आपलो लग्नाचो दीस समारंभतात, वाडदीस समारंभतात, वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांच्या पासत मागुया. जायतीं जाण जावं घरा लागीं वो हॉस्पिटलान पिडेन कश्टवतात, जावं आज तांचो रिपोर्ट येवचो आसा, वो टेस्टाक वेचीं आसात, वो हॉस्पिटलान भरती जावची आसा, तांच्या पासत तांचो उगडास करून तांच्या पासत मागुया. देवान आपले काकलुतीन फावो तितलो ह्या वर्साक आमकां पावस दिवून मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमच्यो खासगी गरजो इते सावां देवाक सांगात. सर्वेस्परा, तुज्या सेवकांचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल आनी दोयाडायेन तुजे कृपेची देणी तूं तांचे थंय अदीक अदीक वाडय. अशें बोरवाशान
भावार्थान आनी प्रिती मोगान उर्बेवून जावून तुज्यो आज्ञा सदांच तीर आसून पाडूंक तीर जागृत जावं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. जानवायच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुज्या भायर आनीक देव ना. तुवें उणीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नित्यायेच्या मुलाक आसा गोठाय. तूं सोर सोगोटेर रायपण चलयता तें तुका सर्वताय दुलोप बोल्लोलो कोत्ता. तुजें सोर पदवेदारपण मानून तूं तुजें बोल दाखयताय. तुका वळखून घेनात तांची उर्मताय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बोल आसून तूं दुलोबायन नीत कोत्ताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयता. तुका खुशी आसल्यार पुरो जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्याताय कसो मनशालो जावचो हें तुवें तुजे पोरजेक शिकयलाय. आनी पातक केल्यार पातकांची कोंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बरवसो दिलोय. देवा सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडुपकार. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाडो हे स्तोत्र आमी हे पुरी आतां गावुया. 3, 4. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाडो. अनेक पावटी गावुया. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाडो. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाडो. तुका नोमान कोचाक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतेलीं आतां. तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं कित्याक तूंय तर सर्वेस्परा तुज्यो कोरण्यो अजापांच्यो. तुजे बोगोर आनीक देव ना. जबाब. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाडो. सायबा तूं देव काकलुतीचो रोकडोच आमचेर जोलून येयनाय. माय मोग विस्वास तुज्या काळजांत. म्हाका पळय कोर चुचुरे. तुज्या बोलान गोट कोर म्हाका. चाकोडणीच्या पुताक निवार. जबाब. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाडो. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो आमचे असोक्तायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजा तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे
तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोती करता. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे ओडोपकार. उद्गाराक सगळी उबी रावया. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. माथेवा परमणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आनी एक वपार लोकांक घाली. आपल्या शेतान बरें बी वोपतल्या एका मनशा बरी सुर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वोपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताच्या चडशीं येवून अशें म्हणलें, दोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वोपलोलें न्हय, तर तुमकां नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां साप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोंडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटाय नाका. घडयेक तुमी त्या बरोबर गोवूय उमटायशात. लुवणी येयसर दोनूय बरोबर वाडून दी. आनी लुवती तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्यांत लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात म्हूण मागीर गोव म्हज्या खोड्यांत भरात म्हूण हांव लुंवतल्यांक सांगतलों. सोमियाचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, देवान हो आख्खो सोबीत संवसार रचलो आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ते प्रमाणे एका दिसाक एक वस्त रचली. आनी वस्त रचल्या उपरांत देवान ती फोडेली आनी म्हणलें, बरें जालें, इट वॉज गूड. पूण शेवटाक जेन्ना मनशाक तो रचता तेन्ना तो म्हणटा, इट वॉज व्हेरी गूड, एकदम बरें जालें. मोगाच्या इश्टानो, कारण देवान मनशाक आपल्याच सारकें दिवन रचलोलो आनी देवाक सगळ्या रचणेवून अदीक मनीस मानवलो. आनी ह्या पासत देव मनशाचो मोग करी आनी मनशाक परत देवाचो मोग करूंक एक उलो आसलो. देवान मनशाक रचलो खरो, पूण उपरांत आमी पळयता कोण परी फामील उपजोली. आनी मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना देवान सगळें रचलें आनी बरें आसलें, थंयसर अकस्मात वायट कोण परी भितर सरलें काय? घडयेक पयलें देवान एक कायदो घालो, तो कायदो मोडून उपरांत ब्लेम गेम खेळोन एकामेकाक दोशी दिवन, त्या उपरांत घडये रागान क्रोधान बरोवन नाटकायेन बरोवन जिवेशी मारप आनी हे परी ती पातकां मुखार चडत गेली. मोगाच्या इश्टानो, देवान हो बरो संवसार रचलोलो. आज जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर घालता तेन्ना आयच्या संवसारांत असलेंच कितें आमकां दिश्टी पडटा. जायते कुटुंब आसात जे बरे आसात, देवाच्या मोगान जियेतात, देवाचे कायदे पाळटात, जाल्यार दुसरे वाटेन गुलामपणांत जियेतात.
सैतानाच्या ताळण्यांत पडलेले आसात असले कुटुंब आमकां दिश्टी पडटात. आनी आयच्या दिसा खेरीतपणी आमच्या महाधर्म प्रांतांत जेन्ना नॅशनल फॅमिली प्लॅनिंग हाचे विशीं आमी उलयता तेन्ना देवाचो उतराचो संदेश आमकां आयच्या वाचपांनी कितें मेळटा ताचेर भर घालुया. एक प्रश्न उपजता जेन्ना देवान हो आख्खो संवसार बरो केल्लो तेन्ना अकस्मात वायट थंयसर कशें आयलें. पवित्र पुस्तक तर आमी जाणा, पूण आयच्या शुभ वर्तमानाचेर भर घालुया. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता दोनी आसा तो आपल्या वावराड्यांक धाडून बरें बी शेतांत उडयता किल्लोंक. पूण रातचे जेन्ना कोण आसना तेन्ना दुस्मान वो वायटो वो मनीस येता आनी तांचे मदें नेर ओंपता. आनी ते परी जेन्ना हे सेवक पळयतात बरें बी ओंपलोलें, अकस्मात नेर खंयचो आयलो तेन्ना ते दोनयाक सांगतात आनी दोनी सांगता पळयात तें वायटोव्याचें काम. इज द वर्क ऑफ द इवल वन. आनी अशें म्हणून जेन्ना सेवक ताका विचारता ते आमी उमटावूं वचोन, पूण देव म्हणटा ना, आतां उमटाय नाकात. कारण जेन्ना तुमी नेर उमटायतात तेन्ना घोडे बरें गोव आसा तेवूय घोडे उमटायत म्हणटोच नाका. पूण संवसाराच्या शेवटाक वो जेन्ना लुवणी पावता तेन्ना आपूण जो नेर आसा ताची पेणकुलां बांदून ती उज्याक उडोवंक लायतलो आनी बरें आसा तें गोव आपल्याक बरोवन दवरतलो. मोगाच्या इश्टानो, हाचे उद्देशी वायट ह्या संवसारांत आजून आसा आनी आमच्या कुटुंबांतूय आसा हें आमकां समजता. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, हांगासर आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप, जंयसर देव रावता, पासियेंसान रावता. कारण जरी तर आमी सगळीं आज वायटाक सांपडलेलीं आसात जाल्यार बऱ्या मार्गार येवंक एक उलो आसा. आनी ह्या पासत देव म्हणटा आपूण रोखडोच खास लावचो ना, वेळ दिता. ही इज गोइंग टू गिव अस सम टायम सो दॅट वी कॅन एमेंड एंड चेंज आवर वेज एंड कम टू द रायट पाथ. सारके दिशेर आमी येवंक देव आमकां सुचयता आनी ह्या पासत जायतो वेळ आमकां मेळटा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां तेंच सांगतात, देव सोंसणीकायेन भोगता. आज आमच्या जिविताचेर नदर घालुया. आमच्या कुटुंबांनी आज घोडये आमकां पासियन्स आसना एकामेका थंय. म्हणटूच हें वाचप आमकां पासियन्सान ओदीक वाडूंक, समजिकायेन सोंसणीकायेन ओदीक वाडूंक आपयता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर नदर मारुया. दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिटीन सांगता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी बऱ्यो वस्तू करूंक शकता. मोगाच्या इश्टानो, जण एकल्याच्या जिवितांत बरें आसा तेच परी वायटूय आसा. आनी जरी तर वायट आमी आमच्या जिवितांतले नपयत करतले जाल्यार घोडे आमचे असक्ताय आमच्या बोडाचेर पातयेवन आमच्यान तें करूंक जावचें ना. ह्या पासत देवाच्या आदाराची निर्बेल गरज. आनी भाग्यवंत पावलो आमकां म्हणटा, जेन्ना आमी ओसोक्त आसता तेन्ना जो आत्मो आमकां मेळ्ळा तो आत्मो आमच्यांतल्यान वावुरता. म्हणटूच आमकां उलो आसा हे आत्म्याक परवानगी दिवंक. जरी तर आत्म्याक आमी परवानगी दिना, आमी मागण्यांत वेळ सारिना जाल्यार घोडयेक आत्म्याक आमी परवानगी दिवचें ना आनी आमचे जिविताची चाल बदलची ना. जिविताची चाल बदलतली जाल्यार ह्या आत्म्याक परवानगी दिवन आमच्यांतल्यान वावर करून बरें जिवीत आमच्यांतल्यान उपजोवंक आमकां एक उलो आसा. तर मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा जेन्ना हे देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केला तेन्ना आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया आनी कितें आमच्या जिविताक संदेश घेवया. आयच्या दिसा मोगाच्या इश्टानो 3 संदेश तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदता. टर्निंग वीड इंटू वीट. जो नेर आसा तो गोवांत बदलुया. मोगाच्या इश्टानो, एका ल्हान बियाचेर नदर मारुया. समजुया एक पणसाचें बी आसा. तें पोरसां जर तर रोयलें जाल्यार आमकां पणसाचेंच झाड मेळटलें, नेर मेळचो ना. तेच परी नेराचें जरी तर बी आमी वोंपलें जाल्यार ताका टेंडन्सी वो पोटेन्सी आसा फकत नेरूच जावंक, वायटूच जावंक. पूण मोगाच्या इश्टानो, आमचो देव मोगाळ आनी आमकां मनशांक ताणें संदी दिल्या, एक सत्य दिल्या. इज गिवन अज अ फ्रिडम टू मेक अ चॉयस. जरी तर आमी
परिस्थितींत वायटव्या परिस्थितींत घडये जल्मल्या आमच्या जिवितांत कितें वांकडें वो वायट आदीं जालां ताचेर विसर घालूंक देव आमकां आपयता आनी एक नेरा भाशेन न्हय पूण बऱ्या बियां भाशेन आमकां जावंक उलो करता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायतें बरें आसा, जायतें वायट आसा. हें वायट आसा तें आमच्यान बदलूंक जाता देवाच्या आदारान. म्हणटच देवाच्या आदारान जरी तर आमी हें बदलतले जाल्यार आमी मागणें करची गरज आनीक थोडो भोव एफर्ट आमचो दिसूंक गरज. कारण जरी तर आमी एफर्ट घालचे ना जाल्यार आमी तशेंच उरतले. आमकां एक सत्य आसा, एक परवानगी आसा, हाचे उद्देशी जें वायट आसा तें आमच्यान बऱ्यान बदलूंक जाता. हें करूंक देव आमकां कृपा दिता आनी देवाच्या बोडान वी कॅन बी वीट इन्स्टेड ऑफ अ वीड. दुसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, पासियेंसान वाडची गरज. हाची वाचपां आमकां पासियेंसान जिवंक आपयता. आज आमच्या कुटुंबाचेर आमी लक्ष मारूया. सगळीं कागाडी करतात, एवरीबडी कंप्लेन्स. जाणटीं आसा तीं म्हणटात भुरगीं आपल्याची आयकना. काजारी आसा तीं घोव बायलां म्हणटात भुरगीं आपणाची आयकना. भुरगीं म्हणटात आवय बापाय आपणाची आयकना, आमकां समजना आनी आमकां पासियेंस ना. आमकां कितें जाय तें आमी करूंक सोदता, दुसऱ्याचें आयकोंकूच सोदिना. आनी असल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आपले पासियेंस आमकां दाखयता. कोण परी संवसाराच्या शेवटा पर्यंत तो रावतलो, आमी आमची चाल बदलून नीट मार्गार येवंक. तेच परी आज आमच्या कुटुंबांनी हांवें आनी तुवें पासियेंसान वाडची गरज. वायटोवें आसाच, पूण कोण परी हें वायटोवें बऱ्यान बदलून देवाचो आदार आमकां मागून पासियेंसान आमी जिवचें तें आयच्या मिसाचे भेटेन आमकां हाची कृपा मागुया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, गोव एक फळ कशें. द गिफ्ट्स आर द फ्रुट्स. मोगाच्या इश्टानो, आज जेन्ना आमच्या दोन प्रांतांत आमी कुटुंबा विशीं आनी अदीक करून कुटुंबाक भुरगीं जल्माक हाडचीं हाचे विशीं आनी कसली पद्दत वापरची हाचे विशीं उलयता जाल्यार नॅशनल फॅमिली प्लॅनिंग जाल्यार आमच्या जिविताचेरूय लक्ष घालूंक नदर मारूंक गरजेचें. आज जायत्यो वांकड्यो वाटो वो संवसारी वाटो आमकां भुरगीं उत्पन्न करूंक शिकयता. पूण अदीक करून हें केन्ना जाता? पयलें जेन्ना आमी दुसऱ्याचें चिंतीन आसतना आमचेंच चिंत्ता तेन्ना. पयले सुवातेर जेन्ना वी डिले द टायम ऑफ मॅरेज, जेन्ना एक वेळ आसता जेन्ना आमी लग्नीक जिवितांत भितर सरोंक जाय, आमी काजार जावंक जाय, हो वेळ आमी पोस्टपोन करता. कित्याक? आपलेपणा पासत. नो, आय हॅव टू डू माय करियर. हांवें कितें तरी जोडूंक जाय, कितें तरी कमोवंक जाय. आय हॅव टू बिल्ड माय फ्युचर एंड देन आय वील थिंक ऑफ गेटींग मॅरीड. केन्ना? तेन्ना मेरेन घडये हो काळ आसा, फ्रुटफूल टायम दॅट गॉड हॅज प्रोवायडेड अस टू गेट चिल्ड्रन, बिगेट चिल्ड्रन वील पास अवे. आनी उपरांत घडये आमी रडटलीं. मोगाच्या इश्टानो, इट इज अ आयरनी. दूख कशी भोगता पळोवंक जायत्या जाणांक भुरगीं आसात पूण भुरग्यांचो वालोर कळना. कारण तीं झगडटात, भुरग्यांक मारतात, तांकां रेस्पेद दिवन बरे देखीन तत्वां मूल्यांनी वाडयनात. पूण दुसरे वाटेन आसात जोडपी जीं रडटात. आजून पर्यंत देवान आमकां कुसव्यांत फळ रचून हाडूंक ना, आमकां देवान भुरगीं दिवंक ना. देव आमचेर कित्याक रागार आसा? रडटात, जायत्यो आंगवण्यो करतात, आंगवण्यांनी भुरगीं मागून घेतात. मोगाच्या इश्टानो, अशें करता आसतना जेन्ना आमी शिकलोलीं आसात न्हू, थोडे फावटी आमी हें शिकप आमच्या माथ्यार मारता अशें म्हणूंक जाता. कारण शिकोन शिकोन आमी वी रिजन आवट आनी आखरेक आमीच फोंडान पडटा आनी आमच्यार पांयार खुराड कशी मारून घेता. When God has given us this beauty of being fruitful and multiplying in this world because this is His command, आमी चिंत्ता देवाचें कित्याक? Let us think for ourselves. We are like gods. So let us build up our own future as we want. आमकां जाय ते परी आमी करुया. आमकां जाय तेन्ना आमी काजार जावया. आमकां जाय तेन्ना फुडाराक आमी भुरगीं करुया. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सोबेची शिकवण सांगता की हें चिंतप चुकीचें. तर मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा आमी ह्या सेवा धर्मांत आनी मिसांत वांटो घेता आसतना बरें तें वेंचून काडूंक देव आमचें सगळें पासियेंसान वागता म्हूण जाणा जावन बरें वेंचून काडूंक आनी बरीं फळां दिवंक कृपा मागून घेवया.
सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सरकारान प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या गोरी गोरबे सांबाळलो आकार मारी येता सांबाळलो पोचल्या ताणे सोसले ताका गुरसाळ सोडलो ताका पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मनातलो पुनरुज्जीवन चलो स्वर्गात चढलो सरपदवेदार बापाच्या उजव्याक बसलो ते धावचे सुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकता पातकाचें भक्षण कुडीचें पुनरुज्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यान घालुया. आमच्या गोवल्यांनी जेजून रिगून रावन आपले पोरचेक उतरांनी आनी देखीन देवाचे येवजणे प्रमाणे चलतले नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाची भिरांत दवरून तांकां विचून काडलोले पोरचेक आडेचे आनी संवसारी उपाय न्हय पूण देवाचे मांडावली प्रमाणे कुटुंबीक जिवीत जिवंक सहकार आनी सोंपेपणान फावो करूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां फावो जावंक मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची क्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबान क्रिस्ती तत्वां सांबाळूंक गो बायलांनी आपल्या लोग्नीक जिवितान कुडी मनाचो एकवट पवित्रपणान जिवंक आनी सोयंबा प्रमाणे देवान फावो केल्ली कुटुंबीक येवजण पाळूंक कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची लोक संस्कारी तयारी करतल्या जोडप्यांनी सगळें ध्यान मन बायले तयारेचेर दवरीन आसतना पवित्र सभेचे शिकवणेक महत्व दिवंक आनी लोकनीक शिकोवन गंभीरपणान आनी जबाबदारेन घेवंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची भोव दयाळ बापा, खालतेपणी तुजे मुखार आमी आमची मागणी दवरल्यात. तुजे इच्छे प्रमाणे आनी दयेन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेटोवने वेळार गायन गावया. C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41. Bangar magina, ako संसार तुझो सायरा, आमची काळजां तुका सोड, खोशील मोकूळ दिता तुका, आमची काळजां उगडटा, तुज्या मोगाक हांव येता, आमची आमची काळजां उगडटा, तुज्या
म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेसर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा, नेम कायद्या काल भेटयलोलो वेगळ्यो वेगळ्यो बोलयो एकाच बलिदानांत तुवें समर्पूंक पावयल्यो. तुजे भक्ती करतल्यांक सेवकांचें बलिदान मानून घे आनी जशें आबेलाच्या दानाचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां जण एकल्यान तुज्या वैभवाच्या मानाक केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्ताचे सर्वणेच्या फायद्याची जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व खाडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें झोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली. तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिले म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी
punar जीवन भरपूर देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां तळण्यात पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओत्रेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुटकी पोतकी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या ओतम्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या ओतम्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D17 जेजू मोच्या देवा पान 5 D17 पेज 56. Jesu mocia dewa, aude
सगळे उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोरचेचो आदार जा. सुर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका भरलें तर पोरण्या जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या तांकां काडसान तावन देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या आयताराक आमचें कलेक्शन जालां 95,800. वेनिसडे कलेक्शन 10,420. फ्रायडे कलेक्शन 4,460. SSVP कलेक्शन 25,800. उदारपणान दिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो उपट आशिर्वाद तुमचेर पडूंक मागता. जुलायाचे 24 तारखेर शुक्रार दीस मीस सांजे 6 वरांचेर उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन एंड लेईंग ऑफ हँड्स. तुमी येवन तातूंत वांटो घेवचो म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक कॅथेकॅथिकल एसोसिएशन ग्रँड पेरंट्स डे मनयतात. मीस सकाळीं 9:15 वाजता उपरांत खाऱ्याक वड फर्स्ट फ्लोर हॉलांत. वांटो घेवंक कोण सोदतात जाल्यार तांणी आपलीं नांवां PPC वांगड्या लागीं दिवची व आतां साक्रेस्तीन थंयसर लिस्ट दवरलेलें आसा. थंयसर वचून तुमचीं नांवां बरोवचीं म्हूण मागता. नांवां दिवंक लास्ट डेट जुलायाची 23 तारीख 23 जुलय. कोणसाच्या फेस्ता सुमयार परजोड मॅगझीन उजवाडाक येता. उपकार करून ह्या वावराक आदार दिवचो. तुमचे एडवर्टिजमेंट, आर्टिकल्स, पोएट्रीज, बर्थडे विशीज तुमी दिवंक मागता. लास्ट डेट ऑगस्टाची 10 तारीख. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक प्रेयर ग्रूप 6:30 वाजता, SSVP 8 वाजता, कॅटिकिस्ट 9:15 वाजता, एपोस्टोलेट ऑफ ओरासांव 10:30 वाजता आनी कॉन्फ्रारिया 5:30 वाजता. निमणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सगळ्यांसूं. अनेक सोर पदवेदार देव बाप, अनेक पूत, अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेलीक. सामिगेल महाबडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कोरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या आत्म्यांक यमकोणांत लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झळ पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया F8 जेजू सोमी पान 209. F8 पेज 89. Jesus, oh me, Jesus, oh